एडल्टरेशन ऑफ वोटींग रोल अशें म्हणटा हांव ताका. हांव ते वोट चोरी बीट चोरी असले शब्द वापरना, एडल्टरेशन म्हणटा. आनी नाव दॅट एडल्टरेशन लौकीक बाब कशें आसपाक शकता. एडल्टरेशन ऑफ वोटींग रोल हो नवीन इशू न्ही. हाजे पयलीं तो म्हाका दिसता खूब एग्रेसिवली आर्जीन घेतला की फॉर्म 6 कसो मिसयूज जाता, एकाच एड्रेसाचेर इतले सारके लोक कशे असतात, तांच्यांनी गोंयचो कसो उभ्या आयुश्यात संबंध आसना खूब फावटी, आनी मॅक्झिमम हे लोक तुगेले आवटसायडरच कशे असतात, ते गोंयकार केन्नाच आसनात. एका एड्रेसाचेर जंय 70 नांवां 26 नांवां 20 नांवां असतात ते गोंयकार केन्नाच आसनात. हो इश्यू हाजे पयलीं आर्जीन घेतिल्लो, खंयच्या आमच्या आर्जीन घेतिल्लो, मागीर तो दिल्लीच्या आर्जीन घेतलो राहुल गांधी, आनी मागीर तो हांगा काँग्रेस आनी आरजी गोंया भितर. आतां दोगी जाण घेवन तुगेलो तो इश्यू तुगेलो सामको. आनी काल तर अमित पाटकराक ज्या तरेन उखलून बिकलून व्हेलो, आमकां विज्युअल्स आनी फोटो बरो मेळ्ळो, बट रेअर विज्युअल्स मेळ्ळे सारके कळ्ळें तुका. सो जनरली ह्या दिसान तरी आमकां काँग्रेसीच्या मनशांक अशी उखलून व्हरपाची संवय नाशिल्ली, पुलिसेकूय नाशिल्ली दिसता म्हाका, पूण तांणी काल व्हेले ह्या विशयाचेर. तुका दिसता हो इश्यू जो आसा ताच्या मुळा मेरेन वचप शक्य आसा? कारण प्रत्येक आमदार जो आसा तो आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर हीच नाटकां करता न्ही. मुळा पर्यंत वचप शक्य आहा, कारण जो प्रोसिजर फॉलो करता तो ट्रॅक करप शक्य आहा, पण क्लीन करप म्हणजे एकदम क्लीन करप इमिजिएटली ती गजाल शक्य ना. कारण आमी पयलीं हे कोण आवाज करिनासलो. सगळ्यान पयलीं आरजी गोंयान करपाक लागले हो आवाज क्लीन करपाचो. ते ऑब्जेक्शनां रेज करताले खुबशे. तेंच्या आदी खुबशीं नांवां भायल्यांची जेंचे हांगा वोटींग आसता आनी कर्नाटकानूय वोटींग आसता, 2 कडेन आसता 3 कडेन आसता, ती कॅन्सल जावपाक लागली गोंयच्यान. तेंच्यांनी ऑलमोस्ट सगळीच भायली सरनेमां तेंचेर ऑब्जेक्शनां बी रेज करपाक स्टार्ट केली. तितून खुबशे जाण मागीर गोंयकार खूब वर्सां पासून रावता सापडले, तांकां मागीर क्लियर केले. मागीर मदीं गोंयचोच जर विशय घेतलो, दामून जेन्ना चार्ज घेतलो बीजेपीचो प्रेजिडेंट म्हणून, ते रोखडेच एके विका भितर इलेक्शन कमिशन जे गोंयचे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आहा तांकां मेळ्ळे, आनी तेणी स्टेटमेंट केल्लो की एकदम जो इन्फ्लक्स जो जाला पळय न्हू तो पळोवपाची गरज आहा, तो मातसो क्लीन करपाक जाय इलेक्टोरल रोल म्हटलेलें तेणी. हें बीजेपीच्या हेजेर जालें. काँग्रेस तो पर्यंत एक्टीव नासली. काँग्रेस म्हाका दिसता बिहारचे जेन्ना हे सगल्यो गजाली जाल्या आनी बिहारचे जे इलेक्शना पयलीं जो प्रोसेस केलो आनी तेन्ना ते ओपोज बी करपाक लागले, तेजे उपरांत काँग्रेसीन एक स्टडी केल्या बेंगलोरची. राहुल गांधीची प्रेस कॉन्फरन्स जाली, तेणी थंयच्यो गजाली मांडल्यो आनी इल्ले लागून तो सायड बाय सायड तेंच्यांनी म्हाका सगळे गोंयचे आपल्या युनिटांक सांगलेलें की तुमी प्रोसेस स्टार्ट करा. सो एकदम ते जाल्या उपरांत जेन्ना तेजेर रिपकेशन येयलें, म्हणजे इलेक्शन कमिशन रिएक्ट जालें, तेजे उपरांत सगळ्या स्टेटींतल्यान काँग्रेस पार्टी रिएक्ट जावपाक लागली. आनी तेंच्यांनी एक एग्जाम्पल दिलें, जशें हितूंतले सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी एग्जाम्पल, एक ते बाणावलीचे सेरावलीचे बार्राचेर वोट रेजिस्टर आहा, आनी पार्ट 1 पार्ट बी पार्ट 3 केल्या पळय न्हू, तितून ते पंचायतीन तसले हेच ना, रेजिस्ट्रेशन ना. सो इलेक्शन एक गजाल मातशी क्लियर जाता, अशें फोटीचो डेटा इलेक्शन कमिशनाक दिवंक जाता आनी वोट रेजिस्टर करपाक जाता काय कितें. इलेक्शन जे इलेक्टर वोटर्स कार्डा पळय आमी खूब कडेन वापरता आयडी म्हणून, खूब कडेन तेकाच स्ट्रेस करता की ते सारके शुअर शॉट म्हणून तेच दिवचे म्हणून अशें खूब कडेन मागता. तितूनय बी मॅनिप्युलेशन आहा जाल्यार मातशें टेन्शन घेवपा. मागीर काल जेन्ना आमी जर इलेक्शन वोटिंगाचो जर नांवां चेंज करपाचो, नांवां घालपाचो काडपाचो करेक्शनाचो प्रोसेस पळय, हो एक गव्हर्मेंटाचोच, म्हणजे इलेक्शन कमिशनाचो सगळ्या देशभर स्टाफ आसना. ते स्टेट युनिटांतल्यान काम करता. स्टेट गव्हर्मेंटाचो कलेक्टर हो तेंचो एआरओ आसता, मागीर ते मामलेदार आसता, तेजो बीएलओ आसता, तेज्या अंडर बीएलओ तर त्या गांवचो आसता, तो त्या लोकांक वळखता आनी तो कितलीं वर्सां तोच आसता, तो चेंज जायना सहजा, कितलीं वर्सां तोच हँडल करता. सो कितेंय मिस्टेक जाल्यार ही त्या बीएलओ लेवलाचेर जावपाक जाय, बीएलओ खबर आसपाक जाय वा तेणीच तें करपाक जाय, हें क्लियर. म्हणजे तेजे नजर चुकीन वा तेका फोटोवन कोण ह्यो गजाली करपाक शकना, इतलें क्लियर. पण हो रोल जो आहा पळय न्हू, हितून भानगडी म्हणजे रॉंग डेटा पावला, रॉंग वोटींग कार्डां तयार जाल्या, एकाची 2-2, 3-3 तयार जाल्या. आनी मजा म्हटल्यार ते 2-2, 3-3 वोटिंगूय करता. पयलीं काळान कशें आसलें, रॉंग वोटींग हें आसनासलो, सगळे सारके फॉलो करताले, पण मेल्ले मनशाचें नांव दुसरो कोण तरी व्होन वोट करतालो, म्हणजे वोटींग बोगस जातालें. ना त्या मनशाच्या नांवार वचून दुसरो कोण तरी वोट करतालो, अशे प्रकार जाताले. मागीर खुबश्यो इलेक्शन कमिशनान प्रोसिजर, कॅमेरा लायता, तुजो फोटो आयडी जाय, ह्यो सगल्यो गजाली सारक्यो चॅक करपाक लागले, ते प्रकार बंद जाले. आतां हो वेगळोच प्रकार जाला, हांगासर मनीसूच